आयतार 7 सप्टेंबर 2025 साद्या काळाचो 23वो आयतार मुखेल वोड तांकां मोज्या सिसां मदें जागो ना. नियाळाक आदार पयल्या वाचपांत आमी आयकलां जानवाय नासतना आमच्यान कितेंच समजूंक वो करूंक जायना. जे परी सोलोमन राजान देवा लागीं खालतिकायेन जानवाय मागली तेच परी आमच्या मागणें जावंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू शीस जावंक बरें आनी वायट कितें तें समजून घेवंक जानवायेची गरज म्हूण सांगता. जेन्ना एका मनशाक जानवाय मेळटा तो देवाचें उतर वाडून देवाक खुशाल कोत्ता, पातकाक पाट करता. अशें तो समाजांतलो पयस वचना, आपल्या घरच्यांक पाट करिना, उपाद्री माद्री आनी धर्मीक पर्द घेवनूच रावंक सोदिना, पूण समाजांतूच रावून क्रिस्ती धर्माचे उपदेश पाळून देवाची खोशी करता. जानवाय मेळटा त्या मनशाक देव पयलो जाता. सगल्या मनशांक तो क्रिस्तांताय भाव आनी भयण म्हूण आपणायता. जे परी बागयत पावलोन ओनेसिमुसाक एक गुलाम न्हय पूण आपलोच पूत कसो आपणायलो. आयज बागयत पावलो आमकांय उलवांता. आमी रूप रंग पळयनासतना, जात कात पळयनासतना सगल्यांक भाव भयण कशी आपणावंक शिकयता. आनी हे करूंक देवाची जानवाय फावो जावंक पवित्र आत्म्याक उक्ती रावंक मागता. असो थाराव जेजूचो शीस जावंक पयले सुवातेर देवाची जानवाय मागून सगल्या भाव आनी भयण कशी आपणावंक दवरतलो.